हॅलो एवरीवन, तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली। गोवन क्रिएशनाच्या तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। तर आयच्या व्हिडिओन हांव तुमकां वेज मोमोज चीज कॉर्न मोमोज कशे करतात ते दाखयतले। तुम्ही चिंतले तुमच्या माझ्या बॅकग्राउंडान कितें आसा, सो ते आसा वॉलपेपर्स, ते इनकम्प्लीट आसा, पळोवपाक ते खूब बरें दिसता। सो कमी इंग्रेडियंट्स आसा। हांवें घेतला हांगा ओरिगेनो एज पर रिक्वायरमेंट घालून घेवपाक जाय। कॉर्न घेतला, गार्लीक घेतला फायन अशें कट करून, चिली फ्लेक्स अवेलेबल नासली सो रेड चिली पावडर घेतला, ऑनियन, चीज, मैदा आनी सॉल्ट आनी ऑयल फॉर फ्रायींग। स्टीम करता जाल्यार ऑयलाची गरज पडना। सो म्हाका कॉर्न जे आसा पळय मातशे अशें मॅश जाल्ले जाय। सो हांव एका मिक्सराच्या जारान घालून ते मातशे अशें क्रश करून घेता। समथींग हांव चीज घेता। चीज हे ग्रेटेड चीज ना, सो मातशी चीज अशी मेल्टेड अशी जावपा खातीर तिवूय अशी मातशी क्रश करून घेता। सामकी अशी पेस्ट करून ना मातशे अशें क्रश करून घेतला हांवें चीज आनी कॉर्न। तातूंत हांव गार्लीक आनी ऑनियन, थोडोसो रेड चिली पावडर, थोडे मीठ आतां घालता आनी थोडे पीठ मळटाना घालता, आनी ओरिगेनो। आनी हे बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। करून जाल्लें आसा। नेक्स्ट आमकां पीठ करून घेवपाक जाय। पीठ करपा खातीर हांवें 1 वाटी मैदा घेतला आनी तातूंत एज पर रिक्वायरमेंट मीठ घालून घेता आनी हे बरें अशें घालून घेता। सो हांवें कमीच क्वॉन्टिटी घेतल्या कित्याक हे बी म्हाजे जे मिक्सचर आसा ते बीन कमीच आसा, तेका लागून हे पिठाचे अशें जाता तितले स्मॉल स्मॉल अशे बॉल्स करून घेवपाक जाय। हांवें हे बॉल्स करून घेतला। सो हे बॉल्स अशे घेवन ताजी धाकटुलीशी एक चपाती टायप करून घेवपाक जाय। सो आतां म्हजी चपाती अशी लाटून जाल्ली आसा। तातूंत जे कॉर्न आनी चिजाचें मिश्रण आसा पळय ते अशें मद्दी घालून घेवपाक जाय। जाय तितले फिलींग घालूं शकता। जे आमकां विकते मेळटा तितून कमी फिलिंग्स आसता, पूण घरा करता तेन्ना आमकां जाय तितले आमी फिलिंग्स घालूं शकता आनी तुमकां जाय ते शेपीन अशें दिवं शकता। शेप इज नॉट इम्पॉर्टंट। हांवें तेका एज अ मोदक अशी शेप दिल्लेली आसा आनी मोदक अशें आमी हे करता वयर हाडटा, पूण अशे मोमोज जे आसा पळय ते अशे प्रेस करून घेवपाक जाय आनी दवरपाक जाय सायडीक। मोमोज करून रेडी जाल्ले आसा। सगळे हांवें ह्या शेपीचे केला आनी 2 हांवें अशे ह्या शेपीचे केला। सो शेप कशी करूं शकता। गरम करून दवरपाक जाय आनी तातूंत एज पर रिक्वायरमेंट तेल घालून घेवपाक जाय। सो आतां म्हाजें तेल तापोवन जाल्लें आसा। तातूंत 1 बाय 1 अशे मोमोज जे आसा पळय ते तेलान घालून घेवपाक जाय। मोमोज बरे अशे गोल्डन ब्रावन जायसर फ्राय करून घेवपाक जाय। मोमोज न्हू जाता तितले पातळ अशे लाटता न्हू तितले तुमचे ते फ्राय करता न्हू जाल्यार क्रिस्पी अशे मोमोज जातले। मोमोज जावन रेडी जाल्ले आसा। हांवें ते वीथ मियोनीज आनी वीथ केचप सर्व केला। तुमचे कडेन जर तर शेजवान चटणी आसा जाल्यार वीथ शेजवान चटणी हे सर्व करूं शकता। सो ऑलमोस्ट म्हणजे एका वाटीचे ऑलमोस्ट लायक 10 ते 10 जाल्ले आसा मोमोज। सो तुमी पळोवपाक शकता एका वाटीचे आमकां 10 करूंक शकता आमी, पूण मार्केटान हेच मोमोज कितले कॉस्टली आसता आनी कितली सिंपल रेसिपी आसा।
माझे आता वेज मोमोज जावन रेडी जाल्ली आसा. व्हेरी सिंपल रेसिपी आसा. हांवें हांगासा डीप फ्राय केल्या, पूण हे तुम्ही स्टीमूय करू शकता. स्टीम करून तुम्ही विथ शेजवान चटणी खाऊ शकता. हे एज अ इवनिंग स्नॅक तुम्ही खाऊ शकता रादर दॅन इटिंग स्ट्रीट फूड. हे एक इजी आणि सिंपल रेसिपी तुम्ही घरात ट्राय करून खाया. होप तुमकां माझी रेसिपी आवडली असेल आणि आवडली जाल्यार माझ्या चॅनलाक लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.